शिरगावची लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर जावची म्हणून दर एका धोंड भाविकांनी नेम आणि शिस्त पाळचे असो उलो प्रशासन आणि देवस्थान समितीन मांडला। फुडल्या एप्रिल महिन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा जातली। जात्रेची तयारी म्हणून आयतारा सांजे धोंड भक्तगणांची बसका आपयली। लयराई देवीच्या देवळात ही बसका जाली। मामलेदार शैलेंद्र देसाई हांच्या देखरेखी खाला जाल्ले हे बसकेक देवस्थान समिती तसेच पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले। बसकेत वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून 2000 परस चड धोंड वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार कांय धोंड भक्तगणांनी सूचना मांडल्यो। आज आमची मीटिंग आसली पळय स्पेशल जोडा खातीर आपयली म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जालें त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आनी जोडांक कन्सल्ट करूंक शकता पळय ते सगळें आमी जात्रेचो जो वेव्हार आहा जात्रे पासूनचो पांच पासून तो तेंच्या फुडें मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसा। त्या प्रमाणे आमचे आज मिटिंग आसा पळय सगळे दोन अपेक्षे पेक्षा बऱ्या प्रमाणे जाले। त्या शिवाय जोडा व्यतिरिक्त आमचे प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार सर PI सर PSR सर सगळे आयिल्ले आनी तितून कितें आसा की आमी विशय आसा पळय तो जात्रा आमची कशी जाता सुरवात पासून ती शेवट पर्यंत हो विधी आसा आमी जात्रेचो तो तेंच्या मुखार मांडलो तांकां आनी ते शिवाय तांकां हें सांगलां आमी की क्यू सिस्टम आसतली कशें घेतले भितर कशें घेतले आनी भायर कशें घेतले आनी त्या प्रमाणे त्या क्यू सिस्टमाक अनुसरून ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या सल्ल्यानुसार सगळें जातलें आनी त्यानुसार आमी ती पद्दत घालतले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो। दोन गेट केल्ले वता जशी आमी तिरुपती व्हडल्या देवस्थानांनी मेळिल्ले आसतात त्या प्रमाणात तशें थंय वयतले थंय पेंडॉल घातलो वतलो आनी थंयसर लोक आमचे थंय उरतले। आतां परत जे मायनींग एरियेंतल्यान कशे येतले तेंच्या खातीर दोन व्यू मेळ्ळे तर फाटल्या सायडीच्यान दवरले वतले कोणीच बरोबर वचचे न्हू की अशें की फुडल्यान आयल्यार बेगीन पावतले फाटल्यान आयल्यार लेट पावतले अशें ना। समान आमी व्यू घातलेले फुडल्यान आड घातलेले फाटल्यान आड घातलेले तो दोनूय जे लोक भावी फाटल्यान येतले आनी फुडल्यान येतले ताका तितलोच टायम वयतलो आनी फाटल्यान अशें आयल्या उपरांत ह्या गेटीकडे फक्त 2 मिनटां जातली आनी 2 मागीर ही जी सायडीच्यान जी सर्कीस आसा त्या सर्कीसींतल्यान वतले। जेन्ना तोडांची गर्दी चड जातली तेन्ना आमी लोकांनी हाडयतले जेन्ना लोकांची गर्दी कमी जातली तेन्ना दोन सरळ वयतले तांकां कोण हाडना आनी खुबशे दोळांची मोठी सर्कीस आसा ती ओपन उरतली। ते करून कशें रावता तुमच्या खबर आसा सगळ्यांक तुम्ही तुमच्या काळाचे कशें वागता कशें कोण पाळटा तुमकां सांगतले खबर आहा आमच्या खबर आसा जात्रेक वा मोठ्या वचून देवळा मेरेन दोशी कडेन दुकानां आसतालीं आनी त्या तुमच्या कडेन दिसाचे बरें आसताले रात्रीच्या वेळार लोकांक खूब त्रास जाताले दोन एका वचून येता पब्लीक वयता अशें गर्दी जाताली सगळ्या करून गर्दी जाताली। ह्यो गोष्टी जेन्ना गेल्या वर्सा घडली म्हटल्यार आमच्यातले लोक गेले खूब वायट आज ही गोष्ट परत वाडोवंक लागला म्हणून आमी आमचे PI आसा मामलेदार साहेब आसा कलेक्टर साहेब आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसा त्या सगळ्यांच्या डिसिजनाक आनी देवस्थान कमिटी आनी माणसांच्या सगळ्यांक एकमतान आमी अशें ठरयलां की मुख्य देवळा मेरेन